बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. स्वर्गीचे बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, प्यास, पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीचे बापा, हांव तुका स्वर्गीचे बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातक करचो ना. आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां आनीक मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका बळ दी करपा दी तुजी खबर परगोठूंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बाप्पा हांव हें मागणें करतां तुका, म्हाका बळ दी करपा दी तुजी खबर परगोठूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक आयकोन हो व्हिडिओ दुसऱ्यांक शेअर करता, फॉरवर्ड करता, व्हायरल करता, तांकां सदांकाल धाडपाक हुस्को दी. तशेंच तांकां कोवीड पिडेंतल्यान राखून दवर. कोवीड पिडा तांची सोशिल्ली पयस कर, सगळीं दुयेंसां तांची बरीं कर आनीक सगळीं कामां तांची तूं करून दी. आमेन. आयज जावन आहा 29 जानेराची 2021. देवाचे भाशेन हांव सजमतां. ज्या लोकांनी व्हिडिओ आयकलो तीं पवित्र जालीं आनीक जेजूचे भाशेन जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. जॉन 14 चॅप्टर वळ 17. तोच तो देवा संबोंदी सोत उगटापें करता तो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसाराक तो दिसती पडोना आनीक संवसार ताका वळखोय ना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तो तुमचे सांगाती आसा तुमचे भितर आसा. तर हिंगा आमकां कळोन येता की पवित्र आत्मो तिसरो जोण सांतीस त्रिदादीचो, होली ट्रिनिटी, वन गॉड, 3 पर्सन्स इन वन, 3 जोण एक देव, बाप, पुत्र आनीक पवित्र आत्मो. आनीक जेजून म्हणलें आपण वयतरी तुमकां तो दितलो. तर पवित्र आत्मो तुजे भितर आसल्यार तूं देवाचे भाशेन जाता. जेजू मूळ पातक नासतना जल्मलो संवसारांत. मूळ पातक नासतना जल्मलो, तेकाच लागून सगळ्या मनशांची पातकां तेणें आपल्याचेर घेवन तो मेलो आनीक आमकां मेकळीं केलीं, सोडयलीं. आनी आमची सगळीं दुयेंसां, प्यास, पिडा, त्रास, कोश्ट सगळें आमगेलें नपयत केलें. पेकोणी आमकां जेजून पळय केलां खुर्साचेर, तेजेर आमकां सगळें मेळ्ळां बरेंपण. तोरी आनीक सादें मनशाच्यान हें करपा जायना. तुका तरी कोणें म्हणलें म्हूण तूं आपूण तुजो हितूलो मोग कोता आनी तुजे पासत जीव दिता, तेज्यान कांय करपा जायना. तो तुजे पासत जीव दिना, तो इफेरना वयता मरोन. कोणाच्यान दुसऱ्यांच्या पासत हिंगा जीव दिवपाक जायना संवसारांत. जाण एकलो आपल्यागेलो जीव दिता जाल्यार तो इफेरना वचपाचो. तेज्यान आनीक जीव दिलो म्हणटकीर आमकां जिवितां कांय बरें मेळपाना, तेका इफेरना. आनी तेंगेली मागीर घोराबें कोण माय पाय आनीक भाव भयणी कोण आहाय तीं इफेरना, तीं आनी मागीर बरीं जावपा न्हय. तीं तेगे तें टेंशन घेवनूय तीं बारीक जायन वयतलीं म्हाजी, तेंकां आनी बरेंपण कांय येवपाना. तर हिंगा पळय कोण संवसारांत जीव दिता दुसऱ्यांच्या पासत म्हणटाय तो तीं सगळीं फोकाणां. तो जाण एकल्या इफेरना व्हरपाचो आनीक संवसारांत आहाय तेंकांय होंडा उडोवपाचो. तो हेच्यान कोणा दुसऱ्याच्यान कोणाक बरें करपा जायना मनशाच्यान, फकत तें देवाच्यान जातालें. तेका लागून देवान तो प्लान काडून आपल्या पुताक, पवित्र पुताक संवसारांत धाडलो आनीक तो पवित्रकाय राखोन जियेलो, मनशांचे भाशेन जियेलो तो. आनीक मनशांक दाखयलें की तुमी पवित्र आत्मो भितर येतरीच तुमच्यानूय पवित्र जिवीत म्हजे भाशेन सारूं जाता. एकूच तें जेजू भितर पवित्र आत्मा आसलोलो, जेजू पवित्र आसलोलो आनी आमचे भितर आतां म्हजे भितर पवित्र आत्मा येयला, एकूच तो. तीन डिफरन्स कांय ना. तर तुमी म्हाका म्हणटलीं आपण पातकां पडटा, कित्याक पडटा? कित्याक तुजे भितर पवित्र आत्मा ना, तूं पवित्र जालो ना. वो तुका ताळण्यो येताय जाल्यार
तूं म्हणटा आपण पातकां पडपाक शकता कित्याक तुजे भितर पवित्र आत्मो ना तूं सारको पवित्र जालोलो ना तुवें चोवपा जाय पवित्र जावप म्हळ्यार कितें तें जेजूचे भाशेन पवित्र जावप म्हळ्यार कितें जेजू म्हळ्यार तोच वत्मो तोच तो देवा संबंदी सोत उक्तापें करता तो जेन्ना पवित्र आत्मो तुजे भितर येतलो तुका सारकें सोत उक्तापें जातलें तुका न्ही मागीर म्हजीं पातकां बोगोश आनी हें तें आनीक म्हाका ताळण्यांत पडोंक दिनाका तें आनी तुका म्हाजें कांय लागना तुगेलें जिवीत तुज्या हातींत आहा आनीक तुका तो पवित्र आत्मो सोत उक्तापें कोतलो उक्तापें संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसाराक तो दिश्टी पडना आनीक संवसार ताका वळखय ना तर जायतो लोक म्हणटा आमी सातीस त्रिदादीच्या देवाक माननाय हेका लागून तें कित्याक तांकां उतराची सोजमणी मेळ्ळो ना तांकां कोणें हें पत्ते कोन्न सांगिलां वो बायबल पडे आहा तो तांकां पत्तो कोन्न उरफाट कोन्न बायबलाचे ऑपोजीट तांकां राग शिकयला आमकां बायबल फकत मोग शिकयता तर त्या रागान बरोवन हें आमी मानना म्हणटाय देवाक आमी हे देवाक आमी मानना म्हणटाय खंयच्या देवाक तांकां रुचिल त्या आनी तेंचे भितर तो देव येयलो पवित्र आत्मो तेंचे येयलो एक जोण जाल्यार ते पवित्र जाल्ले ते अशें करून हेका नाकारता तेका नाकारता म्हणून बेश्ट तोंडान सांगलें जायना तें प्रूफ आसपाचो नाकारूंकूच तुका प्रूफ आसूंक जायो आनीक मानूंकूय प्रूफ आसपाचो बायबल असो उचोऱ्या मिलाग्रे कोता तेका लागून आमकां कोट्टा बायबल सोत आनी जिवें उतर म्हणून तेका लागून आमी बायबल मानताय आनी बायबल मानून अजापा मिलाग्रे करून सगळे जेजूगेले शीस मेले इकराय जाणां सगळें बरेंपण करून तेजे उपरांत मागीर आतां इगोजीन आनी जायते सांत मोंदवले ते सांतां भायर डिसायपल म्हळ्यार आपोस्तल पळय आहले ते सांत जाले म्हणटू इकराय जाण तेंचे भायर मागीर आतां फुडें कोण बरें जिवीत सारता तेकाय सांत म्हणटाय कित्याक तेणी जेजूचे भाशेन वावर केलो मोगान केलो आनीक हो पडे कोण तुका म्हणटा बायबल आपूण रिजेक्ट कोता बायबल सारको ना बायबल करप्ट जाला आनीक आनीक हो सातीस त्रिनादीचो एक देव आमी माननाय हो स्वता आहा तेका फोट म्हणपाक वतात आनीक तें केशें जायना तेका एशें कोन्न पड स्वताचे पड कोण वयर सरलेलो तो लुसिफेर देवाचेर पळय आड हें चिंततालो तो लुसिफेर तो स्वताचे पड कोण आड उलयता तो तेजे भितर लुसिफेर आहा तें हांव सांगपा न्ही तुमकां सांगिल्ले ते भाशेन लायट म्हळ्यार उजवाड म्हळ्यार देव आनी तो उजवाड तो ऑफ केलो कोण काळूक म्हळ्यार देंवचार तीन भितर आनी मदें कांय ना हांव न्यूट्रल हांव तुजें कांय उलयना हांव तेजेरय कांय उलयना म्हाका कोणाकलें कांय नाका हांव कातोलीक हांव मदें रावता म्हाका तोय धरून पडलो ना आनी कातोलीकपणूय पडलो ना कांय उलयना हांव न्यूट्रल एशें कोन्न हे पडे चिकन आवट म्हणटाय न्यूट्रल पड कोण आहाय ते चिकन आवट म्हणटची ते कित्याक शिरीपणे ते स्वता उलोवपा भिताय खोटी उलोवपा भितायत दोनी वाड्यांचे पांय धुतायत तेकाय तेगे कोताय हेगे एक कोतायत जालें तर जेजू म्हणटा संवसार ओतम्याक वळखना पवित्र ओतम्याक वळखना कित्याक ताका फोट शिकयलो आहा आनीक ती फोट तेणी मांडून गेल्या जेन्ना तांकां सोत कोडटलें तेन्ना ते मांडून घेतले तो सोत तें कितकून कोडटलें आमी वचोन तेंगे कानार सांगपाचें ना आमी कातोलीक पयलीं पवित्र जावपाचें सोत सांगपा सोड्याय तुमी दुसऱ्यांक तुमकां तर खबर ना तुमी दुसरी कुड्डे आनी वाट खंयची दाखयतले तुमी पयलीं कुड्डे आहाय तुमकोडे एक मिलाग्र जायना कातोलिकां कोड्या गोंयच्या एक मिलाग्र जायना तुमी तें सगळें शान शोहरत आनीक दान दौलत आनीक तें टीव्हीचेर यूट्यूब तें चोवपा नाचपा तें चोवपा उरलें जाल्यार तुमी आनी कुड्डे आनी आठ खंयची दाखयतलीं दुसरी आनी तुमी कितें सोद दाखयतलीं हें तुमी पयलीं पवित्र जावपा जाय कातोलिकां पवित्र जावपा सारकें सोंपें सगळें सोड्याय पवित्र जाय काबार सगळ्यां भुकशाय
आनीक सगळ्यांच्या लागीं माये मोगान भोंवाय तेन्ना तुजे भितर पवित्र आत्मा येतलो आनी तुमी मागीर म्हजी भाशेन कोतलीं. जे मेरेन तुमी म्हजी भाशेन कोनाय तुमकां सारकें रेड सिग्नल की तुमी पवित्र कातोलीक जालो न्हय. तुमी दुसरें अजापा मिलावऱ्यो करूंक शकनाय जाल्यार तुमी पवित्र कातोलीक जालो न्हय. जो जाय आतां. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सांगाती आसा. सांगाती आसा. तुमचे भितर रावता. तुमचे भितर रावता म्हळ्यार तो पवित्र आत्मा म्हळ्यार देव. सांतीस त्रिजातीचो एक देव, एक जोण देवाचो तुजे भितर रावता म्हळ्यार देव तुजे भितर रावता. देव रावता म्हळ्यार कितें? तुगे जिवितांत एक खोत ना, एक वायट ना तुगे जिवितांत. तुका कोणाचो राग ना, आनीक कुन्नाटकाय ना, आनी कॉम्पिटिशन ना, आनीक तूं सोशल मिडियाचेर तूं तुगेलें वयर चोडपाचें नांव दाखोवपाचें, फामिली वयर काडपाचें तें कोन्ना. तूं सगळें म्हजे भाशेन लोकांक हुस्को घेवन लोकां गेलो, फोन घेवन हें कोन्न लोकांगेलीं सगळीं प्रॉब्लेमां कितें आहाय तीं सॉल्व कोता आनीक लोकांक तूं पवित्र जावपाक आदार दिता. दुयेंसां बरी कोता. सगळे वाटेन तूं लोकांक पावता. सोशल सर्वीस न्ही आं. सोशल सर्वीस म्हळ्यार तें कितें शिरीपण. तर हें आमगेलें स्वत परगोट करपाचें आनीक हो पडे प्रॅक्टिकल आमगेलो बूक आहा बायबल. तें प्रॅक्टिकल आमी लोकांक दुयेंस बी बरी करून ते बायबला उद्देशी आमी लोकांक दिवपाची. मुगे व्हिडिओ चोयल्यार तुमकां कोटलेय की स्वत कितकून उलोवपा तें आनीक दुसऱ्यांक शिकोवपा तें. सारकें सोंप तें आनी तितूंत आनी मोदें कांय ना. तर तुमचे भितर रावता पवित्र आत्मो. तो तुजे भितर देंवचार आसल्यार पवित्र आत्मो तुजे भितर रावपाक शकना. जे परी लायट रुमांत तुवें लायट ऑफ केली कितें जाता? काळूक आसोता. काळूक आनी लायट एक बारबर कितको ओत्तली चिंत्याय तुमी. तर जंय काळूक आहा थिंगा पवित्र आत्मो ना. म्हणटच तुमचें जिवीत निसंटोनाक सारकें लागीं दारेर येयलो आहा. केदोणाक देंवचार तुमचो घात घेयत म्हणून सांगपाक जायना. तर तुमी आयकोन फूल नाका ही वळ की पवित्र आत्मो तुमचे भितर रावता म्हणून. जॉन 14:17 ना. आतां तो म्हजे भितर आहा. जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचे भितर येतलो तुमी म्हजी भाशेन कोतलीं. सारकें सोंपें. कितू म्हजी भाशेन येयल्या तें चोयाय गोंयकार युट्यूबाचेर. 18 हांव तुमकां अनाथ कशें सांडचो ना. आनीक थोडोच वेळ आसा आनीक संवसार म्हाका आनीक पळोवचो ना. पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात कित्याक हांव जिवो आसा आनीक तुमी जिवे आसतल्यात. हांव तुमकां अनाथ कशें सोडचो ना. ओट्रा. जेजू म्हणटा तुमी सांडलेल्यो शेळयो कश्यो तुमकां आपण जावपा दिवपाचो ना. अनाथ कसो सोडपाचो ना. तर आतां हीं अनाथ भुरगीं म्हणटाय आमी. ती अनाथ जाल केशी. जेजून म्हणलां हांव तुमकां अनाथ कशें सोडपाचो ना. सोडचो ना. तो हे भुरग्यांक अनाथ कोण सोडलीं? तर हे वायट लोकान. हीं जीं भुरगीं पडे तांकां पडे जल्मान हाडलीं तेंगेले मायन पायन तांकां अनाथ केलीं. म्हणटच तीं देंवचार तेंचे भितर आसलो. तेका लागून तीं हें करपाक तीं पावलीं भुरग्यांक रस्त्यार सोडपाक ओर डस्टबिनां उडोवपाक तीं पावलीं. कित्याक तांकां स्वत कितें तें खबर नासलोली. हेका लागून स्वत कोडपाक जोण एकल्याक सारकें गरजेचें. अनाथ आश्रम हेल्प केलो म्हूण कांय ना बरी खबर ती. पूण जीं मायन पायन तांकां रस्त्यार सोडलें तांकां स्वत केदों कोडटलें.
तेंचें तो मरण येयलें जाल्यार तीं इफेर ना तें आनी सांगपा न्ही. हेंक पडे कोण सोडलें तेंचे पडे मरण येयलें जाल्यार तीं इफेर ना. आतां हेका पडे मरण येयचे न्ही पयलीं आमी हेका सोत कळोवपा जाय. आनीक तें सोत कितको कळोन येतोलें. तूं प्रिचर जातोलो, व्हडलो डॉक्टरेट कोत्तोलो, व्हडलो ब्रादर जातोलो, व्हडली तूं ब्रादर हाटल्यान सिस्टर मो भोंवताय, बेस्तेल्यो आं बायलो ह्यो न्ही माद्र न्ही. बेस्ते बायल आयज काल सिस्टर मो जायन भोंवताय. आनीक तेसो जायन भोंवल्यार तूं कोणाकू साल्वा करूं पावतलीं तुमी? ही ब्रादर सिस्टर ओर आतां कावन्सिलर मो जाले जायते गांवांनी आहाय कावन्सिलर मो. लोकां धोको दिवपा ते. हे कोडे जातोलें? हें करपा जातोलें? दुसऱ्यांक पवित्र करपाचो मार्ग तीं शिकोवपा पावतलीं, दाखोवपा पावतलीं? कोणें मुजी भाशेन युट्यूबाचेर व्हिडिओ कोन्न घायल्याय कोणाकूय बाबा एक मनीस आयकोता तो पवित्र जातोलो, एक मनीस तो पवित्र जाल्यार आख्खो गांव पवित्र जावपा शकता. तर एशें कोन्न केलें जाल्यार तुमकां गोडे कोण व्हडले व्यू मेळना जाल्यार तुमकां कोंता येताय. पूण कितें एक दोन कोण पळय आयकोता तो एक मनीस तो तितून पवित्र जालो, थोड्यांतलो पळय आयकोता तितूलो जाल्यार आख्खो गांव जो मनीस गांवचो आहा तो आख्खो गांव बदलोंक शकता सोंपेपणी. पूण तेगेले वेव्हारान आनी कोन्यांनी आनीक तो लोकांक वजापा मिलाग्रो करून शिकोयता ते पिरमाणी आख्ख्या गांवांत कोण पळय दुयेंती आहाय तांकां विजीट कोत्ता ते पिरमाणी जे परी लेजा मारी विजीट चलताय ते भाशेन वचोन तो घरांनी जीं कोण बरीं नाय तांकां तो सोजमण दिता आनीक तांकां दुयेंसांतलीं भायर काडटा. अशें जावपा जाय तें. आमी वाड्यार कोण बरो ना जाल्यार आख्खो वाडो खबरी वयता. कोण एक देखून घर चुकयना तेंगे वचपा. आज ना जाल्यार फाल्यां केन्ना पूण कोण टायम काण कितें कोन्न आख्खो आडो त्या आड्यार कोण दुयेंती आहा तेजी खबरी वयता आनीक सायडीचो आडो म्हण तूं तोय येता. कित्याक तो तोंडा वयलो मनीस बरो ना म्हणटच लोक खबरी वचपा चुकयना. आतां म्हणटा हॉस्पिटलां वचोंक जायना. आदीं मातशें क्लोज आसल्यार हॉस्पिटलां देखून वयतालीं. पूण आतां घाराको केशे भाशेन वयतलीं खबरी कितें करूंक तेंगे आनी हेजे गायाचे आनी कितें मीठ घाताय म्हणटा तेसो खबर त्यो. उज्याचे आनी पेत्रोल रोखय मागीर तो उज भुर्र जाता पड तेशें कोन्न तें. तेंगे दूख आमी आनी वाडोवपा वयताय. तांकां नाका आसलो आमी तांकां दुसरी सोजमण शिकयताय देंवसरा गेली. तुमी आहाय पळय देंवसारां आनी तेज्या आनी खबरी वयताय तुमी दुसऱ्या देंवसराच्या आनी ते देंवसरा आनी उचांबळ करून घातायत. एसो जाला आमगे गोंयकारांगेलें कातोलीकपणें दुसरें खबर सांगना हांव. हेरां कितें जाय तें कोन्न दी पूण आमगेलें कातोलीकपण हांव सांगोता हें पळय अशें करून खबरी वचोन ते पेत्रोल घाताय न्ही उज्यां आनी उजो आनी वाडयताय आनी तो मनीस बाडो थोडीं वर्स काडपा लागलो थिंगा मरता तुमगे खबरीक वचोन. आनी एशें कोन्न आनी पवित्र आत्मो आनी भितर येतो खुंचो तर पवित्र जाय सोंपें. आनी तुमकां बायबल कोर्स कर रे हिंग वच रे थिंग वच रे थिंग 1 म्हयन्या कोर्स आहा मरे हे बायबल कोर्स केलो देखून हांवें चोयले लोकांक. तळमळ येताय सारकेंच. ओटरा हांव तुमकां अनाथ कशें सांडचो ना. तर हे आतां अनाथाची खबर चलताली. हीं पडे अनाथ भुरगीं जालें तेंगेले पडे हीं कोण पडे मेळोन त्या भुरग्यांक जल्मा हाडलें तांकां आतां साल्वार करपाचीं आनी फुडाराक आनीक अनाथ भुरगीं जाय ना जावपाक कितें करपाचें कोणागेर जालीं तीं अनाथ भुरगीं जालीं तीं माय पायके भुरग्यांगेर जालीं. तेगे ते अनाथ आश्रमा पडे कोण चेडूं आहा जाल्यार तेगे माय पडे आसलोली तेका गोड खबर नासतली. ती कोणागे भाव ना जाल्यार भयण आनी ना जाल्यार कोणागे चेडूं. वो तो चेड्यान तेका गोरबेज करून तें चेडूं जालें आनीक तो चेडो कोणागलो भाव ना जाल्यार घरांतलो चेडो. तर हें आमी कितें कोन्न बंद जातोलें? हीं अनाथ भुरगीं जावपाचीं कितें कोन्न बंद जातलीं?
हे काजाराचे पयलीं हो पडे मोग म्हणटाय तो देवा गेलो मोग न्ही, तो पोजोळपणाचो मोग, पोजोळपण तें. तेका लागून हीं अनाथ भुरगीं जातायत. मागीर खूंय सोडटाय, रानां सोडटाय, रस्त्यार सोडटाय, खूंय डस्टबिनान उडयताय, कोण टॉयलेटां सोडटाय, कोण टॉयलेटां फ्लाश मारताय खूंय. हें तें. हेका सोत कितको कोडटोलें? हांव तुमकां अनाथ कशें सोडचो ना, सांडचो ना. तर आतां अनाथ भुरगीं जायना जावपाकू आमी पयलें कातोलीक पयलें बरें जावपा जाय. आमी कातोलीक बरें जायनाय आनी आमी वयल्यान न्यूज आयकताय चोय आज हिंग भुरगीं सोडलें, आज थिंग भुरगीं सोडलें, तेणें हेच करपाचें वो तेश करपाचें. आवयस कितू हें तीं, कितू मारकिऱ्यात तीं, तेंकां मातशें पूण देखना. कोण तीं? तुमगेलीं भाव भयण तीं. तुमी तेंची माय पाय. कोणाक लिपू तीं धर तूं. तीं खूंय हितून मातयेंतू कीड न्ही तेत. वो रानांतू जनवार न्ही तेकाय मोद सगळें देवान दिलो आहा. पूण तुमी मायन पाय तेंकां पोजोळपणां घायलीं. माय पायगे देखी लागोन तीं आतां अनाथ आश्रमां भुरगीं आहाय तीं जावपा पावलीं. कित्याक? ते मायन पळय जल्म हाडला ओर ते दादल्यान पळय ते चेडवां मेळोन जल्म हाडला. तेंगेलो माय पायक लागोन तीं तेंगे अनाथ भुरगीं जावपा पावल्याय चोय. कित्याक तेंकां देख मेळोना, तेंकां सोत कोडोना. तर हें सोत कितको कोडटोलें? जे मेरेन आमी कातोलीक पवित्र जायनाय, ते मेरेन हेंगे देखूं आहाय, कातोलिकांगे देखूं आहाय अनाथ भुरगीं, ना न्ही? चोय गांवां वाड्यार चुयेत कितू जाण भुरगीं एबॉर्शन कोताय, आनीक कित कित कोताय तें चुया वाड्यार चुयेत. गांवां चुयना जाल्यार. कितू चेडवांनी एबॉर्शन केलें तें चुयाय. कातोलीक हां. कित्याक तेणें मायन पायक देख ना, माय पाय हितां आहाय, पोजोळपणां आहाय वा पातकां आहाय, वायट आहाय. तेका लागोन तेंगेलीं चेडवां एबॉर्शन कोताय. आनीक हे चेडे पडे ते चेडवा पळय हें केलां, प्रेग्नंट केलां, तेगली माय पाय आनीक तोय सगलीं पातकां आहाय. तर आतां पोजोळपण कितको बंद जातोलें गोंयचें कातोलिकांगेलें. जे मेरेन पवित्र जायनाय, ते मेरेन हें अनाथ भुरगीं जावपाचीं बंद जावपाचीं नाय. तेका लागून जेजू येयल्लो. 19 आनीक थोडोच वेळ आसा आनीक संवसार म्हाका आनीक पळोवचो ना. पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात कित्याक हांव जिवो आसां आनीक तुमी जिवे आसतल्यात. तर जो मनीस आतां जेजून सांगिल्ले ते भाशेन वयर आपूण तुमकां शोराती दितलो आनीक सदांकाळ तो तुमचे भितर आसतलो. आपूण तुमकां अनाथ सांडचो ना. म्हणटच आमी जिवितांत तर जेजूचे भाशेन तर आमी जायन कार्य कोताय जेजूगेलें. जेजूचे भाशेन आमी जियेताय. आमकां हे संवसारीक जिवितांतूय कांयच उणी जावपा ना. भरपूर भरून मेळटो आमकां, चड मेळटलें. हो पड वायट कातोलीक आहा तेज्या परस चड आमकां मेळटलें. आनीक जेजून म्हणलां तुमी म्हाका पळोवचे नात, पूण म्हाका आनीक पळोवचो ना कोण संवसार. पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. कोण? खुंयचो इतले? स्वर्गार. तुमी म्हाका पळयतल्यात कित्याक हांव जिवो आसां. आनीक तुमी जिवे आसतल्यात. हांव म्हज्या बापा सोबें आसां म्हूण तशेंच तुमी म्हजे सोबें आसात आनीक हांव तुमचे सोबें आसां म्हूण त्या दिसा तुमकां कळोन येतलें. त्या दिसा तुमकां कळोन येतलें. जेन्ना तूं बरें जिवीत जेजूचे भाशेन दुसऱ्यांक साल्वार करून तेंकाय पवित्र करून तूं जेन्ना स्वर्गार वयतलो, जेजू म्हणटा तुमी जिवे आसतले. म्हण तुमी संवसारांत स्वर्गार आपल्याक मेळटले. हांव म्हज्या बापा सोबें आसां म्हूण तशेंच तुमी म्हजे सोबें आसात. आनीक हांव तुमचे सोबें आसां म्हूण त्या दिसा तुमकां कळोन येतलें. जेन्ना आमी स्वर्गार वयतले तेन्ना आमकां जेजूक सारकें मेळपा मेळटलें.
जेजूची आनीक बापाची आनीक पवित्र आत्म्याक आमकां वाखाणूंक दिनवासूंक हेंच आमगेलें काम. तो तें काम आमी संवसारांत चालू करपा जाय. देवाक वाखाणप म्हळ्यार कितें? बसून कांतर म्हणुपा न्ही, वा एक रुमा बसून रोजार करपा न्ही. देवा वाखाणप म्हणून देवागेली ही पडे अजापा मिलाग्रो आहाय त्यो खून तेजे वयल्यान देवान म्हळ्यार आपल्याक महिमा मेळटा म्हणून. जें आपल्यागे पुतान केलां तें आमी केल्यार देवा महिमा मेळटा. हें संवसारांतूय आमगे कार्य. हें केल्यार देवा महिमा मेळटा, ना जाल्यार देवा महिमा मेळना. तूं कितले रोजार कर, कितलें तेर्स कर, कितलीं न्हयेन कर, डेली मिसा वच, 37 साक्रामेंतां बोले, आदेस बोस, हितू देवा महिमा मेळना. हें देंवसरा गेलें हें तुमकां बंधन म्हणटाय तें एक मीस जाल्यार मीस डेली एक मीस आयकलें तूं म्हणटा आपल्याक काम जालें. हितू तुका मिसां देंवसरान बांदून दवरला. मिसाचो संबंद तुका पोत्त कोन्न दाखयलो देंवसरान. तूं डेली सकाळीं मिसा वच, तूं जालो. तुका आनी कांय करपा नाका. तूं सोडलो मागीर दिसभर टीव्ही चयत. जालें. हितू आतां पळय वस्त सांगलें तितू देवाक कांय महिमा मेळना. देवा महिमा फकत जेजू भाशेन सेम टू सेम काम करपा जाय. सेम टू सेम. आनीक तुमकां दुसरें ऑप्शन दिना आनी ऑप्शन नाच तितू. तुमकां तर सदां आपण मिसा वचोन येयलो आपल्यागे देवागे जालें. आपण आयतारा मिसा वयता आपल्यागे देवागे जालें. आपल्याक टायम मेळना आपण कामां वयता काबार. हें हांव कोत्तें तुमगे कंपनी करपा जाता, ऑफिसांत करपा जाता, तुका दिसा कितू फ्रेंड फोन कोत्ताय तेदो तेंका सांगपा जाता, हें करपा जाता, तें सगळें तेंच करपा जाता दिसभर. ही पडे चाकाट मान चालाक मान दुसऱ्या भलायकी पेड्ड्यार केलो परसू पवित्र जायन हें काम करय. तितून तुमकां फायदो चप्पर फाडके म्हणटाय तेशें कोन्न. त्या दिसा तुमकां कळोन येतोलें. ज्या दिसा तूं इफेर्ना वयतलो तेन्ना तुका कळोन येतोलें की हो तियागो सांगतालो तें सोत. तियागो सांगतालो तो बायबल परगट कोत्तालो आनी बायबलाची सोजमणी दितालो ती खरी खबर हांवें मानून घेवंक ना. त्या दिसा तुमकां कळोन येतोलें की तुमकां जेजू आनीक देव म्हळ्यार कोण तो तुमकां तुमगेलो रोचणार तुमकां सासणाक चोवपा मेळोना. तुमी अनाथ भुरग्या भाशेन जालीं. चडशे अनाथ भुरगे आपल्यागेलो माय पाय कोण तो चोवपा मेळना. ते भाशेन तुमकांय तुमगेल्या जिवितांत तुमकां सासणाचें केन्नाच तुका कोणें रोचिल्लें तें तुका कोणें पळय जिवीत संवसारांत दिलें तें त्या बापाक तुका केन्ना मेळोवपाचें ना. आनीक म्हाका कळोन येतोलें जेन्ना हांव स्वर्गार वयतलो बापाशी की हो म्हजो देव, हो म्हजो रोचणार. हिंगा बंद करुया, रोजार करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताजे फामिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताजे फामिलीक, तेओदोमिरा रोशा आनीक तिजे फामिलीक, कोलेत आनीक ताजे फामिलीक, जॉन्सी आनीक ताजे फामिलीक, सुकोर आनीक ताजे फामिलीक, जॅसी आनीक ताजे फामिलीक, हेनरी आनीक ताजे फामिलीक, पियेदाद वाज आनीक तिजे फामिलीक, मोरेण आनीक तिजे फामिलीक, जिपोट आनीक तिजे फामिलीक, जोकी आनीक तिजे फामिलीक, क्रिस आनीक ताचे फामिलीक, जोकी आनीक ताजे फामिलीक, जिपोट आनीक ताजे फामिलीक. तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका तुका आनीक तुज्या फामिलीक सगल्यांक सगल्यांक बरे भाशेन बरे भलायकेन दवर. सगल्यांची दुयेंसां पयस कर आनीक सगल्यांक कोवीड पिडेंतली पयस कर. तशेंच सुर्गीच्या बापा सगल्यांची चिंतना तूं शांती पावय. तुजी आंच बडवे धाडून सगल्यांक राखोन दवर. एक्सिडेंट मरनासलीं सगल्यांक वाटाय. तशेंच जीं मेंबरां काम करतात तांचें काम राखून सांबाळून दवर. तांचें काम वाडय आनीक प्रमोशन तांकां दी. तशेंच पागार तांचें वाडय. आनीक जीं मेंबरां घरांतलीं नवें काम सोदतात तांकां जायत्या पागाराचें काम फावो कर आनीक पयशांची मजत तांकां कर. तशेंच जो लोक कोवीड पिडेक लागून हे फॅमिलींतलीं मेंबरां जीं बेकार आसात तांकां बरें
पागार दोबरात पागार दिवन तांचो पोस्ट वाडोवन तांकां परतून कामाचेर चडय आनीक सगळ्यांची दुयेंसां बरी कर आनीक हेर दुयेंसां जीं भोगतात ही फॅमिलीची मेंबरां अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस झोऱ्याचें दुयेंस हार्टाचें दुयेंस कोलेस्ट्रॉल डायबेटीक लो ब्लड प्रेशर हाय ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर हातोर जालें ती तकलें सुडलें ती आवट जालें ती पिश जालें ती मेंटल जालें ती उगडां सुन्ना ती भेरेलें ती ही सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर आनीक ही अजापां पळोवन ती सगळीं पवित्र जावन जेजूचे भाशेन वावर करपाक तुजी कृपाय तूं तांकां दी ही सगळीं मागणी हांव तुका करतां सर्गीच्या बापा तुजी एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.